आयज आमी हांगा वाळपय रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आयिल्ले म्युन्सिपालिटीन आनी आतां आमी दिवन आयिल्ले आसा. 18 तारखेक जी घटना घडली वाळपय, जो स्टॅच्यू मोडलो, मागीर तो आमच्या शिव प्रेमींनी सगळ्यांनी हाडून थंय बसयला आनी तो असोच लिगल जावचो म्हणून आमी तांकां सांगलें आनी ते आमी सगळ्यांनी मेळून शिवप्रेमी जे आसा तेंचेर हाडून तांकां सबमीट केल्ले आसा हांगा. एक्चुअली कितें जालां की आमी 18 तारखेक जी मुर्ती स्थापन केल्ली थंयसर, ती स्थापन केल्या नंतर आमकां अशें दिसता की ती परमनंटली थंयसर आसची अशें आमकां दिसता. आनी एक तर कशें आसा की ती आमची जी मुर्ती आसा ती प्लास्टर ऑफ पॅरीस असल्या कारणान आमकां दिसता की तेजी पुलिसांनी तशीच म्युन्सिपाल्टीन तेजी दखल घेवची. आतां आमचें अशें म्हणणें आसा की ती जी आसा तेची काळजी घेवपा खातीर तेंचे तसलेच नेसेसरी स्टेप घेवचे. आनी जो बॅनर आसा ताका त्रास दिलो तेन्नाच्यान बोवाळ सुरू जालो आनी शिवाजीची मुर्ती जेन्ना स्थापन केली परतून तेन्नाच बोवाळ थारलो. हेजो मिनींग असो जाता की शिवाजीची मुर्ती आसतकच पीस उरतलें अशें. तर म्हाका दिसता की बाकीची आमची जी हांगासरली जी आसात पुलीस किंवा आमची म्युन्सिपाल्टी तेंच्यांनी हेंच लक्षांत धरून ही ती कायमस्वरुपी आमकां दिवची. कारण आमी तेंचो निशेध करता म्हणजे कित्या कारणा खातीर की तेंच्यांनी एक्चुअल रिजन कितें आसलें म्हणजे पीस कमिटीची मिटींग तर घेतली पण त्या वयल्यान खंयच्या निर्णयाचेर पावोंक ना. फक्त ते कितें म्हणटाले की लोक भायले येवन बोवाळ घालता हें ताजें कारण न्ही. जेन्ना पीस कमिटी म्हणजे तेंनी कितें जावपाक जाय आसली की खंयच्या तरी एक हेजेर निर्णयाचेर पावोंक जाय की आमी पीस कशें मेंटेन करतले ते सांडून फक्त तेंच्यांनी कितें सांगलें की फक्त दुसऱ्याचेर बोट दाखयलां. अशें जावपा परस तेंच्यांनी हांगासर पीस कशें उरपाचें हेचो जर विचार केल्लो जाल्यार बरें जातलें आसलें. जे नेमकेच लोक आसले जे तेंच्या विशयानच नासले ते विशय तांकां लोकांक आपोवन ही मिटींग घेतलेली ते दीस.